मायमोगाचं योकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलाइन्स। हॅबिच्युअल ऑफेंडर आणि क्रिमिनल म्हणत चलयल्या माझी बदनामी, सिद्दीकी सुलेमानाचो सीएम सावंताचेर आरोप। सीएमाची कागाळ करपी चीट दिली थेट मीडियाच्या हातात, आज हाडिल्लो डिस्ट्रिक्ट कोर्टात। नावेली सिंकेटी नॅशनल हायवे पोंचो बायपास जाला येरादारी करप्यांक धोक्याचो। वन वेचे बोर्ड लावंक नाशिल्ल्यान आणि चेंबराचे काम हडबडीत केल्ल्यान लोकां मदीं तिडक। गोयभर मनयले एश वेनसडे प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस, सुरू जाता क्रिस्ताव भावांचो लँड सीझन। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। क्रायम ब्रांचांतल्यान पुलिसांचेच मजतीन आपूण पळून गेलो अशें बिनधास्तपणान सांगपी लँड स्कॅमांतलो कथीत आरोपी सिद्दीकी सुलेमान खान परत एक फावट चर्चेत आयला। आपूण एक हॅबिच्युअल ऑफेंडर आणि क्रिमिनल अशा उतरांनी मुख्यमंत्री आपणाक बदनाम करता ते फट अशें सांगपी चीट कोर्टात वताना अचकीत ताणें मिडियाक दिल्या। तातूंत बरेच आरोप केल्ल्यान परत एकदा खवदळ पडला। भाई क्या इलेक्शन किती सांगता तुला भाई किती सांगता पेपर घेते आता आमी आयज पळयता सुलेमान सिद्दीकी तेका कोर्टाक हाडलेलो एका आमचो डिस्ट्रिक्ट जजाच्या फुड्यान आनी आयज तेणे कोर्टाक येता आसतना आनी एक कितलेच पेजीचो बंच हे करून पेपर करून आमकां प्रेसाच्या फुड्यान तेणें दिलो, हँड ओवर केलो। आतां तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार मेन लास्ट टायम तेणें कोर्टाक आयिल्लो पळय तेन्ना तेणें आमकां असो स्टेटमेंट दिलो आपणाक कोर्टान हितून जेलीन मारपाक सोदता आनी तेच्या फाटल्यान कितलेच आहा म्हणून। सो तेज्याहून पयलो तेणें आमी एक स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना तेणें सांगलें कितल्याच जाणांची पॉलिटिशियनाची नांवां घेतली, थोडे ऑफिसरांची नांवां घेतली। आतां आनी आयज तेणें हें करून आनी पेपर दिले पळय तेगे त्या पेपराचेर तेणें कितल्याच जाणांची नांवां बरयल्या आपणाक कशें हॅरस केलो, कशें हें कितें करताले। सो आतां हें कांयच वचपाना आमकां तेजें सुलेमानाचें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां, तेका कोर्टाक हाडटा आनी फकत रिमांड घेता आनी तेका एका एका केसीचेर कशें हें करता। सो तेजें इन्व्हेस्टिगेशन कांय कळना आनी तेकाच फकत हाडून हें करता। वो ती केस तेणें कोणाची नांवां घेतलेली, वो आयज कोणाचे पेपर दिल्या त्या पेपराचेर तेणें कोणाची नांवां बरयलेली, हें इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावतलें आनी हेका हाडून क्वेश्चन करून आनी दुसरें म्हणल्यार आतां एक क्रिमिनलाक इतलें हें करपाक भितर हितून ज्युडिशियल कस्टडीन कोलवाई जेलीन इतलें तेका कसो टायम मेवता आनी तेजेर कोण इन्क्वायरी करतलो आनी तेणें कितें स्टेटमेंट दिता आनी कितें हें करता तो कोणाक एक्यूज करता पळय तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन तेजें खरें वो फोट तें कोण सांगतलो हें आमकां सोदचें पडटलें। अजापाची गजाल म्हटल्यार कोर्टात व्हरताना ताचें तोंड धापूंक नाशिल्लें, पूण भायर हाडटाना मात काळें मास्क सोडून ताका भायर हाडलो। कोर्टांतल्यान भायर सरतकच तो मिडियाक कितें तरी आड्डून सांगतालो। पुलिसांनी ताका मिडिया कडेन उलोवपाक दिलो ना। बोवाळांत ताणें 20 फेब्रुवारीक कोलवाळचे जेलींतल्यान बरयल्ली चीट आयज घाई गडबडीत फकत मिडियाचे स्वाधीन केली। आयकात हे घडणुके संबंदांतली उत्तर गोंयचो SP अक्षत कौशलाची प्रतिक्रिया। हॅरेसमेंट केला तुका सिद्दीकी कितें तरी रिएक्शन दी सिद्दीकी हात तुटलो रे अरे मोबाईल फोन केला एसपी को सर एक थोड़ा सा स्टेटमेंट इतना सिक्योरिटी एक इसके लिए मतलब एक इसके लिए इतना फूड हमें अब ब्लॉक भी करे, हमने तो कुछ अंदर भी गए भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम सर ऐसा वो दोहरी वार डाल के ऐसा देखिए ऐसा है कि जो मुलजिम को पेश किया गया है उसके ऊपर बड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं, वो एक बार कस्टडी से भी भागा हुआ है और एज़ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइंस है कि जब भी किसी मुलजिम को पेश किया जाता है तो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जाए ताकि उसको कोई हार्म ना पहुँचे।
इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंक्रीज सिक्योरिटी की गई है। कई बार ऐसे इनपुट्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसे करना पड़ता है। इधर से मीडिया ही था, पब्लिक कोई नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी सही बात है, मीडिया को बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है, आपको सब अपना ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है सिक्योरिटी। गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर. नावेली सिंकेटी रोडार चेंबर आणि रस्त्याचे काम चल्ला. नॅशनल हायवे पोंचान हो बायपास केला, पूण काम हडबडीत जाला अशो लोक कागाळी करपाक लागल्यात. सर्व्हिस रोडार स्पीड ब्रेकर ना, वन वेचे तकटे लायिल्ले नात. चेंबराक लागून उदक भरून अपघातही जातात अशे लोकांचे म्हणणे. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसा नावेली सिकेटी रोडाचेर आसात आनी हो सिकेटी जो रोड गेला हेजे वयर जे नॅशनल हायवे 66 वेस्टर्न बायपास केले कडेन आसा, हेजी सकल पोनार तेणी सर्वीस रोड केले कडेन आसा आनी हो सर्वीस रोड इतले एक्सिडेंट जाल्यात आनी कितलेशे लोक मेल्यात. 8 दीस पयलीं आनी एकटोय हांगा मेलो, काल आनी एक्सिडेंट जालो. आनीक आमी इतलें सांगतात की हें जें काम केलां हें प्रॉपर प्लॅनिंग ना, हेजेर प्लॅन आसपा जाय आसता. तो प्लॅनिंग नासले कारणान हांगा एक्सिडेंट जाता आनी लोकांले जीव गेले कडेन आसात. आज लोकांनी मागले कडेन आसा की हांगा जे ते सायडीच्या चेंबर वयर आसा तो लेवल करचो आनी हांगाय लेवल करची म्हणून तें काम सद्या चालू आसा. पूण जो चेंबर आसा तोय थंय सारको करपाक जाय, तोय लेवल करपाक. लोक कितें करता, वयर आसा म्हणटा ते काडटा आनी सायडीच्यान घेता आनी हांगा येवन एक्सिडेंट जातात. दुसरो जो सर्वीस रोड केले कडेन आसा त्या सर्वीस रोड फक्त वचपा आसा, पूण हांगा पळयलें जाल्यार ती गाडयो येवपाची सद्या जाले कडेन आसा आनी थंय गाडी येतरे एक्सिडेंट जातात. अशें करून हांगा लोकांलो जीव वता. म्हणून लोकांनी मागला हांगा स्पीड ब्रेकर आनीक हांगा जे रोड करतात सारके करतात ते सारके करचे म्हणून तेणी मागले कडेन आसा. म्हणजे एक प्रॉब्लेम तो हिंगा पर एक्सिडेंट जाताय चायनीज वचपानी. म्हाका कितें जालें मरे म्हणजे मोठे बेस्ट मोठे सारके एक लेवलाचे जावपाक जाय. थंय एक चेंबर आहा तो पळयलो म्हाका कांय जायना, थंय चड एक्सिडेंट हे सगळे एक लेवलाचे जाले जाय. आनी स्पीड ब्रेकर पळय घातले ते सारके घालपा जाय. कळ्ळें तुका, खूंय स्पीड ब्रेकर सारके ना, चड वयर आहा चड सकला जायते एक्सिडेंट जाता. तुमी सांगचे म्हणल्यार हे सगळे बरे भाशेन करपाक जाय. कळ्ळें तुका, हे ते हो एक लेवलाचें जावपाक जाय. आमी ताका लागून सद्याक PWD म्हणून आतां दुसऱ्या कडेन आमी घातलेले आहा तेणी सांगलां तेणी येवन पळयचें दिसतें धाडटाकलें चड काम सोडलें आनी गेलें म्हूण जायना. एक लेवलाचें जावं, एक लेवलाचें जाल्यार बरें. म्हणूनच हांगा एक्सिडेंट जातात हांगा एक्सिडेंट चड जाता चड ताका लागून. आनी मेल्ली बायले बी कितले कितले मेले हे ठीक आहे. एक्सिडेंट जालो पेपराची विसरले म्हूण जायना, ते येवन एक्शन घेवपाक. एक्शन घेऊ. नातू एक्सिडेंट जाले का येवत आनी मान इथं मोबायल थिंगा तितून सो आतां ती मान तेका हें केलां सोनेक. सो मागोत हे गोरमेंटाक पीट हें आतां हें कुत्याचें बरें कुत्याचें पूण कितें हे ते मुखार हे हातले हांगा लेवल करपा जाय. ते वयर आहा चेंबर आहा तेका ते कितें जालें येता तुका कट मारता आनी येता लोकांक एक्सिडेंट कोताय. सद्या 5-6 जाण चौग जाण मेले हिंगा ह्या जाग्यार. सो हांव मागोता गोरमेंटाक कितें म्हूण हेजें करचें म्हूण ते हेज बुकान कोण एक्सिडेंट जावपा नाका म्हणून. कित्याक एक्सिडेंट जातकच गव्हर्मेंट हें घेता स्टेप घेता. सो तेज्या पयलीं कोण मस्ट फुडें हिंगा कितें करपा जाय मातशें थंय हिंगा PWD इंजिनियरांनी जाल्यार कितें करपा जाय. आतां हें कोता तें बरें कित्याक पूण आतां खूब एक्सिडेंट जाता थिंगा कित्याक तें आतां फास्ट येयता ती देंवूंक मेळटा. सो हें कोण फायदो ना. हें करता जाल्यार बराबर तेंय करपा जाय. सो तेदो मागीर कितें एक्सिडेंट उणी जाता. आनी कितें स्पीड ब्रेकर मागता. आनी स्पीड ब्रेकर हांव मागतालो दोन स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून एक केवता आनी एक केवता आनी एक पूण घालपा म्हणून स्पीड ब्रेकर. कित्याक ह्या बारीक रंबर्स घायले ते कोता येयले तें दोन व्हड स्पीड ब्रेकर घाली तूं जाल्यार येवता तुका एक्सिडेंट जावपा ना. काल मुगे सुने एक्सिडेंट जाला कित्याक देवता येना म्हणून रॉंग सायडीन येयलो काल. थिंगा सायन बोर्ड ना येवता येनात म्हणून. तो एक सायन बोर्ड घालपा जाय बाबा ही 1 वे म्हणून. काय सिस्टम ना एक बोर्ड ना एक सिस्टम ना एक हिंगा आरसो पण घालपा तेणी चोवपाक आतां येवता कोण येता येवता कोण येता कांय कोण हिंगा हिंग ओके येता येता कांय कोण येता कोण वयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या कोंबा वॉर्डात हेर वाठारांतले लोक कोयर उडयत आशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
साबार फावटी कोयर काढून लेगीत हांगा कोयर उडयल्ल्यान संबंधित यंत्रणेन हो प्रश्न तडीक लावचो थळाव्यांनी मागला. कोंबा मडगांव वाठारात हेर वाठारांतले लोक बेकायदेशीरपणान कोयर उडयल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. कोयराची ही समस्या आडोवपाक साबार यत्न करून लेगीत फुकट गेल्यात. ताका लागून ह्या अनियंत्रीत डंपिंग पद्दतीक लागून पर्यावरण आनी भलायकेचो धोको निर्माण जाला. हाचेर नगरसेवकांनी भर दिला. कोयर उडोवप्यांक सोदून काडपा खातीर आतां मुखेल वाठारांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. हांगा डे टू डे जे पळय सेग्रिगेट करून वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट दोन्ही पळय व्हरपा जाय. आमचो जो पळय बापू म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आहा तागे मनीस सामके डेली आनी आमची म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते येवन डेली डे टू डे गार्बेज कलेक्शन जाता व्यवस्थित जाता आनी हांगा येवन सेग्रिगेट करून ते ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट दोन्ही व्हरता. हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा तो तुका रास दिसता तो मुद्दम हांव रिक्वेस्ट करता तुका फाटल्यान दाखय. फक्त हाजी आडसराची पळय जी सोण्णां आसा आडसर हे सगळे भायले हाडटात आनी हांगा उडयता. तातूंत कितें जाता अशें वतना कोणी हांगा गाडी दीस इज कॉमन रोड्स महिलांतल्यान स्कूल आसा हें आसा तें आसा भायले लोक आमचे वाड्या वयलो कोणूच ना आनी वाड्या वयले तूं मुद्दम तुवें म्हाका दिसता तूं हांगा आयिल्लो तेन्ना तुका आमगे शेजारी प्रसाद गडो हे तेय मेळिल्ले तांणी तुका कितें सांगलें सगळें काम वेवस्थीत जाता पूण भायले हाडून उडयता. इवन हांव तुका आय एप्रिशिएट म्युन्सिपालिटी पसून कित्याक तांणी रातचे रावन हांगा इंजिनियरांनी आनी तांणी अंडर लिडरशीप ड्रायव्ह केल्या लोकांक धरल्यात हें केलां. पूण एवरी डे कशें शक्य आहे तुमी सांगा लोकांक कशें सांपडपाक न्ही हाडून. आतां कितें जाता ही रास तशी पयली आनी कोण भायले वता ते हाडटात जावं तुका पोटली कशी शेवटिली केले ती रास तशी जातलीच न्ही. तरी आसतना वी ट्राय अवर लेवल बेस्ट कशें तरी ते क्लियर करपाचें आनी टायम टू टायम आमी केलां. आतां ही एक सोण्णाची रास दिसता पळय ती आतां पयर आमकां एनी इन्शुरन्स दिला की बाबा थोडे दिसांनी तुका ट्रक एलर्ट करून हें करून दिता कित्याक आमी आतां तें हें करपाचें मशीन हाडलां भितर घालून पावडर करपाचें सोण्णां बिण्णां ती घालून ते हें सोण्णाचें पावडर बिवडर करतात. त्या प्रमाणे लोकांनी समजुपा जाय की बाबा हांगा उडोवपा जायना ताका सोल्युशन आनी आमी कितें म्हणटा बाबा सोल्युशन गार्बेज न्हीच हो येता तो भायल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येवन उडयता हांगा. सोल्युशन म्हणटा तें तेंच न्ही बाबा लोकांनी कशें सांपडटा लोकांनी समजुपा की बाबा हांगा हें उडोवंक बरोबर न्ही डोर टू डोर गार्बेज जी येता तांचे कडेन दिवपा जाय आनी हांगा उडोवपा जायना. दीस इज द सोल्युशन सिंपल सोल्युशन. आतां पळयल्यार आसा जाता की रातचे बी सादारण अशें 7-8 वरांचेर 9 वरांचेर गाडयेन नाजाल्यार मोटारसायकलीच्या फाटल्यान एक पोती घेवन येता मरे आनी अशी करून सुटून मारता हांगा भितर. हय कितल्याच ना मात पसून शिस्त ना ह्या आमगेल्या लोकांक. आनी आतां सद्या पळय अशें करून उडयलां की हो रोडूच ब्लॉक केला. आतां आमकां अशें वचपाक जाल्यार पसून काटामान वचचें पडटा. आनी कावन्सिलर कितें काम करता तें तुमी लोकांक विचारलें आतां करता म्हणजे दादान खूब केलें मरे बट लोकूच जर का अंडरस्टँड जायना जाल्यार करतले आनी कशें. सगळे भायले लोक आमचे वाड्या वयले सगळे कॉपरेटीव लोक सगळ्यांनी बरे पैकी कॉपरेट रिक्वेस्ट केलो न्ही सगळे आयकता कित्याक फॅसिलिटी अवेलेबल आसा म्हणजे लोकांक त्रास जायना हांगा सगळे फॅसिलिटी व्यवस्थित काम चालू आहा. दूसरे जगह से जहाँ जा रहा है ना रोड पर लेकर के रखता है एक बार में यहाँ से ले जाता है जेसीबी से उठाता है. कितना महीना हो गया इधर? एक 1.5 महीने के लगभग 1.5 महीना हो गया इधर कचरा है. ले जाता है फिर कितने साल में? साल में नहीं 1 महीने 2 महीने जमा होता है इस बार फिर लेकर के जाता है. 2 महीने से लेके जाता है कचरा इधर से. जगह गिराने का भी मिले ना फेंकने का जगह भी मिलेगा तब तो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. सोपो कर भरूंक नाशिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय फोंडा पालिका मंडळान घेतला. सुमार 97 विक्रेत्यांनी सोपो कर थकबाकी फारीक करूंक ना. तांकां 31 मार्च मेरेनची मुजत पालिकेन दिल्या. आनंद नायकाच्या अध्यक्षतेखाला ही खासा बसका जाली. विविध उदरगतीच्या कामांचेर हे बसकेत चर्चा जाली. परिशदेन हाचे पयलींच सुमार 97 जाणांक नोटीशी धाडल्यात अशें अध्यक्ष आनंद नायकान सांगले. फाटल्या 2 म्हयन्याच्या काळात पीएमसीच्या फळ आनी भाजी मार्केटांतल्यान काम करपी विक्रेते सोपो कर थकबाकी फारीक करूंक ना. पीएमसी विक्रेत्यांक फुकट शेड लायट आनी उदक फुकट दिता अशें तांणी सांगले. तांकां थकबाकी फारीक करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची मुजत दिल्या. एज पर असेस्ड बाय काउन्सिल रेट्स असेस्ड बाय काउन्सिल रिकवरी कर म्हणून केली. हय सो आतां ऑर्डर येयला तेंचे ते रिजेक्ट केला कित्याक ऑलरेडी तांकां 150 to 100 करून दिल्ले गव्हर्मेंटान 2015 सेकंड टायम परत ताणें डिस्कावंट ते प्रायसीस बना म्हणलें सो थंय रिजेक्ट. आमी कितें इनक्रीज इन सेक्युरिटी डेपोजीट ऑफ बॅनर्स फ्रॉम 50 to 500 कितें जालां जाणा बॅनर लायता आनी गाडीच ना जायते कितें म्हणल्यार अशें लांब वयता लायता बॅनर चालले कोण हेजे फ्लॅक्साची बी लायता कोण काडिना सो ताका लागून फायन गाडी जाल्यार फायन पडटली 500 रुपया अशें पडटलें. जो पालिका बाजार आमचो आसा फुडें फाटल्यान थंय
जायते वेंडर्स जे आहा ते आमकां जवळ जवळ 97 जे लोक आसा थंय आमकां ते पयशे भरिना म्युन्सिपाल्टी. आमी तांकां नोटिसी धाडल्या आनी आमच्या इन्स्पेक्टरान सांगलें तांकां डेडलायन आमी ताका 31 मार्च पर्यंत दिल्या की आमकां ते कितें जाता कित्याक तुमकां आमी शेड दिली आसा, लायट उदक आसा तुमकां, आमचे भायर पळय आमी ओपन सॉकर सुद्दां घेता ते आमकां सगळें फारीक करता. हे भितर पयलीं तेणी सुरवात केली की एक म्हयन्यान आमकां तुमी कलेक्शन करा म्हणून आफ्टर एक म्हयन्यान कलेक्शन कळ्ळें न्ही. ना 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 कांय ना कांय. कितले पेंडींग आसतले अरावंड? हां हालीं म्हाका दिसता एक दोन म्हयन्याची कितें तरी अशें 2 कितलो अमावंट अरावंड? हां 2 म्हयन्याचो जाल्यार अमावंट कितलो आसा? अमावंट हांव तर घेवना तेजे कडेन जाल्यार घेवन तुका दिता. हय 97 पीपल म्हणजे जवळ 97 अशे लोक आसा ते. सो ताणें आमकां अजून नोटीस इश्यू केल्या तुमी? हय नोटीस इश्यू केल्या आमकां. आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिला कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी आज कावन्सिलरान आनी एक घेतला की एनक्रोचमेंट जी आमची म्युन्सिपाल्टी आमचे फुटपाथ जी पळय जेणे कोणें हाडिल्या ताका परत एकदां रिक्वेस्ट करता की स्वता तेणें जावन तें निवळ करची कळ्ळें न्ही. आयज कावन्सिला परत डिसिजन जालां की फुटपाथ निवळ करपाक आमी आज डिसिजन घेतलां की फुटपाथेर कांय दवरनाका, फुटपाथ मातशें निवळ करपाक जर काय लोकांक त्रास जावपाक जायना कळ्ळें न्ही. मागीर ताका फ्रूट वेंडर बीन बसता पळय बाजारान तांकां काडटले तुमी? हाडटना म्हणजे जर तर ते आमकां हें खायता कळ्ळें न्ही. फुटपाथ कशें हाडना फुटपाथेर आमकां फुटपाथ निवळ दवरपाक जाय. फुटपाथ निवळ आसल्यारूच लोकांक चलपाक मेळटा बरें जाय तशें लोकांक कळ्ळें न्ही. ताका लागून एक ते डिसिजन एक जालां आमचें कळ्ळें न्ही. तें घेता मागीर ज्यो म्युन्सिपाल्टीच्यो ऑपरामेंट प्रॉपर्टी ज्यो आसा त्यो आमी लिगल जो आमचो एडवोकेट आहा एडवोकेट पेडगांवकर हेका आमी ते दितले. कित्याक जाणा आमच्यो जवळ जवळ म्हाका दिसता कांय न्ही म्हळ्यार 8-9 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन तरी ही ऑपरामेंटाची प्रॉपर्टी आसा. सो थंय थोड्यांनी कितें केलें थोड्यांनी तें सेडिडी केल्लीं आसा आनी अश्यो जायती आमच्यो लिगली आमी वचून ते आमी हांगा सांताक्रूज ते सेडिशन आहा ते कळ्ळें न्ही. हें जाल्लें आसा आनी आमी ह्या वर्साक 24-25 आमी रेंटाची रिकवरी जी केल्या आतां पर्यंत एज ऑन 16/1/2025 आमी 2,33 लाख ही आमी रेंटाचीच रिकवरी केल्ली आसा. आमची दुकानां जीं आसा पळय हांगसर फाटल्यान पालिका बाजार पळय आसा न्ही. आतां पालिका बाजाराची आमची आसा हें जावपाचें आसा टेंडर जावपाचें आसा कळ्ळें न्ही. ऑलमोस्ट सगळे आमी म्युन्सिपाल्टीक जे एका पिडीक पयशे बी भरपाचे आसा 40 लाख सुमार ते आमी भरलेले आसा. सो तेजेय बीन आमी रोखडेच फावंडेशन घालतले पालिका बाजाराचें कळ्ळें न्ही. तेजोय प्रोसेस सुरू जातलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऍश वेनसडे हो प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस मानतात. ह्या दिसा सावन क्रिस्तांव भावांचो लेंट सीझन सुरू जाता. सांताक्रूज इगर्जेत ऍश वेनसडे मनयलो. पळयात काय उर्बेभरीत खीण. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयजतान आमी फिराचीत काळांत भितर सरता आनी आयचो बुधवार जावन आसा गोबराचो बुधवार. आयज आमी सगळीं आमच्या कपेलार गोबोर घेतल्या आनी आमकां यादनीक जावं दुसरो कोण आमच्या माथ्यार गोबोर घालता तो ह्या उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. आनी कसलो उगडास? आमी ह्या संवसारांत सदांच रावूंक येवंक ना. आमचें संवसारांतलें पैण थोड्याच दिसांचें आनी हें मनांत धरून 2 वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. यादनीक असो म्हणटा, पिराचीत कर आनी शिवर्तमान मानून घे. आनी दुसरी उतरां म्हणटा, मनशा तूं धूड आनी परतून तूं तेच धुळेंत वेतोळय. ह्या उतरांनी जेन्ना ह्या दिसांनी हें इगोजमात करूंक आपयता 40 दिसांचो, पूण आमी 40 दिसूच करचे न्हय. 40 दिसां उपरांत सगळें खबर न्हय. आज बुधवाराक जें कॉमेस केलां तें इगोजमातेच्या मना प्रमाणे 40 दीस करुया आनी फुडाराकूय जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परबेक तयारी करून एक बरें कुंसार करून आमी फुडाराकूय
ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत चालूक दवरूंक. मॉर्टालिटी आनी कितें मनशा तूं दुडींतलो आयला आनी हेच दुडीत तूं बरो तेगे भाशेन तूं घेतलोय हेंच मनान धरून आमी हो गोबोर आमच्या माथ्यार आमी घालता. आनी हाचे उद्देशी कितें आमी पातकांतली नितळ निर्मळ जावच्याक होच जावन आसा संदेश. आनी नितळ निर्मळ जावन कितें आपणाव जेजूची शिकवण जेजून जे आमकां शिकयलां तें आपणावन आनी सेवेत जात्रेंतल्यान आमी तें दुसऱ्यांक करूंक हो काळ आमकां सगळ्याक हे भाशेन आपयता. तर हेंच ह्या काळांत आमी करूंक ह्याच देवाची कृपा मागुया. भगिनीनो, आयज जरी तर आमच्या जिविताची आमी बदलणी करतलो जाल्यार आयज आमचें जिवीत आमचे पातकी सोयीन आमी ओळखून घेवन जरी तर एक तरी वस्त आमची वायट आमी बदलूंक आयज आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती. आनी पिराची काळाची दोडबोण शेवट पर्यान सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गूट नितोड काळजांनी समोर बोवंक आमकां पावय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. भारतीय हवामान खात्याच्या ताज्या हवामान बुलेटिनात राज्यभर दीर्घकाळ सुक्या हवामानाची पुष्टी जाल्ल्यान गोंयात उष्ण आणि दमट परिस्थिती सुरूच आसा. पणजी आणि मडगांवां चडावत तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियसांचेर पावतले. गोंय हवामान केंद्रान राज्यात सुकी आणि उष्ण परिस्थिती आशिल्ल्याची माहिती दिल्या. पणजी आणि मुरगांव ह्या दोन्ही वाठारांनी सगळ्यात चड 34.2 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रतायेची पातळी 79 ते 80% इतली उरली. ताका लागून अस्वस्थताय वाडली. फुडले 7 दीस चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 37 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतले. सकाळी मध्यम धुके आसतले. उष्णतायेक लागून जतनाय घेवपाची सुचोवणी हवामान विभागान दिल्या. हवामानात व्हड प्रमाणात गडबड जावपाची शक्यताय नासली तरी चड काळ सुके पडप आणि चड तापमानाक लागून रानात उजो लागपाचो आणि भलायकी कडेन संबंधित हुस्को जावपाचो धोको वाडूं येता. उष्ण आणि दमट परिस्थिती. उष्णताय आणि आर्द्रताय खातीर येल्लो अलर्ट. आर्द्रतायेची पातळी 79 ते 80%. चडांत चड तापमान 37 डिग्री सेल्सियस. बिरेस्तारचे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.